आपले शेतकार फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ हे बारीक लोक सगळे म्हणजे दे आर ऑल एवरेज गोवन्स जे आपले पांयार उबे रावन पोट भरता आनी 10 जाणांक आनीक जॉब दिता आनी ही इकॉनॉमीक सायकल चलता आनी बिचार सद्याक आमचे फॉरेन ट्युरिस्ट ऑलरेडी येयल्ले आहा तांकां एक डेक बेड घालपाक जागो ना थिंगा ट्युरिजम डिपार्टमेंट वॉज रेडी टू डू द लॉटरी बट थंय तरी जे लोकेशन जाल्ले ते क्लॅश जाले विथ ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी शेक्स म्हणजे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाच्या जाग्यार जे थिंगा बोटी वयर सोदता थिंगासर शेक दाखयल्ले आहा आनी हितून सगळो गोंदळ जाल्लो त्या खातीर आमी CMाचे इंटरवेन्शन मागूंक येयले की शेक पॉलिसी भायर येवचे पयलीं हे लोकेशनां सारकी कर फायनल कर ट्रेडिशनल शेक ओनरांक डिस्प्लेस करूंक जायना ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आनी ट्रेडिशनल शेक्स दे गो टुगेदर सो बट देर स्पॉट्स जे आहा ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे स्पॉट्साचेर हाडून शेक घालूंक जायना हें आमी एक्सप्लेन केलां आनी ताका कळ्ळें आहा इवन ट्युरिजम मिनिस्टरूय आसलो मिटिंगेक तेणेंय ताका सांगलां की हे खंय तरी रॉंग जाल्लें आहा ते करेक्शन करून न्यू प्लॅन हाडचो म्हणून बट शेक अलॉटमेंट डिले जाल्ली आहा हेचेर सगळे शेककार बेजार आहा दे आर व्हेरी अपसेट इवन वी एज representatives of the Sheikh owners, we are upset. Even Chief Minister is upset. That why is the delay? Upset when he on had whom? Upset. Upset on who? So people who are working to do this this thing they have not done the work at the right time. हे जे डिमार्केशन आसलें बिचार ते पयलीं जावंक जाल्लें ते जावंक ना डिले जाले आयज आमी ऑक्टोबराचे 16 तारीख पावले सो बाय द टायम दे गेट द लॉटरी and they erect the shack, then go for consent to establish and to consent to operate a shack, it will become another 20-25 days. So all these things have to finish by September 30th. October and then a shack meong jay galpak. By 15th October the shack has to be up. So by when 10th or 15th October latest. Michael, charter सगळी फ्लाईट येयल्ली आहा ऑलरेडी आणि That is why we are here with the Chief Minister. Tourism Minister is also along with us on the same page. That why is the delay? So somewhere somebody should be made responsible for this. आणि त्याका CMान सांगला आमी तेणे परवा मिटींग दवरल्या सकाळी somebody has to be made responsible. You just cannot take it for granted. नाही बाबा आणि एक तुमच्या कालांगूटच्या सायडीच्यान थोडे तुमचे शेकवाले बेजार आसा की नंबर ऑफ शेक्स आहा ते देंवयला काय ना देऊ सेम हा पंचायतीन मेवल्ले ना ऑल शेक जे दिल्ले आहा नंबर्स आतां सेम खाली जे 1-2 वाड्यांसून शेक ह्या आयडीनसून त्या आयडीन शिफ्ट केल्या वीच इज रॉंग अगेन त्या जाग्याचेर ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो आहा तो आपले बोटी वयर काडटा जाई पातयता थिंगा शिंवता आनी ते आपले पोट भरतात तेंच्या जाग्यार शेकां खंय येतली ते हेंकां खबरूच ना ते खंय तरी आनी खंय रावता ऑफिसान एअर कंडिशन बसता आनी थिंगा येता आनी मार्क कोत्ता हे हिंगा शेक येवंक जाय हिंगा शेक येवंक जाय अरे कितें तें कितें हें चोणे तर ते हाडले 10 रुपयाचे आनी खाल्ले काबार स्टोरी आनी काडलो रिपोर्ट आनी दिलो दिस इज वॉट हॅज हॅपन वी हॅव एक्सप्लेन टू द चीफ मिनिस्टर दॅट वेन वी आर डुईंग ट्रेडिशनल बिझनस ऑफ शेक सेम वे ट्रेडिशनल बिझनस ऑफ फिशरमॅन हॅज टू बी प्रोटेक्टेड वी कॅनॉट डिस्प्लेस दॅम आमच्या भितर झगडी कित्याक तेंच्या जाग्यार आमी घालचे ना शेक आमच्या जागो आदी आसलो थिंगाच आमी घालतले डिस्टन्स ऑफ द शेक वी आर रेडी टू मेंटेन जे हायकोर्टान डायरेक्शन दिला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते आमी करता ट्रॅक्टर हाडले बिचार फॉर टू कलेक्ट द सेवरेज कांदोली आनी कालांगूट इवन अंजुना वी आर ब्रिंगींग अ ट्रॅक्टर फॉर द शेक कित्याक हें प्रॉब्लम कित्याक वाय इज द प्रॉब्लम we asked CM said day after tomorrow I will clear this issue and whoever is responsible should be taken. I am writing an official letter to CM that the person who is responsible for this mess should be taken to task. Now, who is this person? कोण ते कळतलें न्हू तो पळोवया न्हू एनवायरमेंटाचे मनीस येवपाचे क्रूज कितले दीस कित्याक तुम्ही मायकलाक मेळटा दुसऱ्या आमदारांक मेळटा खंय पावला एक्झॅक्टली पयलीं सुद्दां हांव मायकलाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एनी टायम जावं 12 जावं 1 जावं केन्ना रातचो पासून आमकां तो हेल्प करपाक रेडी सो मायकलाक हांव चड देव बरें करता कित्याक आयज तें पळय कालांगूट आनी कांदोली एक व्हडलो इशू जाला एक वाड्यांतली शेकां काडून दुसऱ्या वाड्यान घालपाची गरजूच ना आमी कितें सांगलां CMाक
तो लास्ट टायम प्लॅन आसलो इतल्या वर्सां प्लॅन चलतालो तुमकां चेंज करपाची गरज ना. डिपार्टमेंटान एक मनीस सर्वे करतालो ताचें नांव मिलिंद. तेणें म्हाका सांगलें तुका घेवन आपण प्लॅन करता आनी दाखयता म्हण पळयलें. अशें करून जावपा जाल्लें पूण आमकां सांगनासतना मिलिंदान प्लॅन केलो आनी वो सगळी वाट लायली. आनी आयज कित्याक लागून केलां तें आतां मायकल लोबान सांगलां ते भाशेन तेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. हें कित्याक लागून जालां, कोणाक तुमी सपोर्ट करता. प्लॅन चेंज करपाची गरज ना पूण आको प्लॅन चेंज केलो. गांवरा वेळार शेकां व्हरून सावंता वेळार घातली. आतां आमचे मदें केसां जाता. सो हें जायना जावपाक आमी सीएमाक सांगपा येयलें. सीएमान वेनसडे सगळें सॉर्ट आउट करूंक लास्ट टायम सीएमाच्या इंटरव्हेन्शनान सगळें सारकें जाल्लें. आतां फायनली पळय प्लॅनाक लागून प्रॉब्लेम केले. सो सीएमान बरी गजाल कितें ट्युरिजम मिनिस्टराकूय शेकां टायमार दिल्ली जाय. तोय फाटीक लागलेलो पूण कितें जाता डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाता. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट हे क्लॅश जाला आनी कोऑर्डिनेशन सारकें जायना. आनी हिंगासर लॉटरी घालूंक सोदता थिंगासर शेकाचे नंबर दिना. सो हितूनसून म्हाका दिसता खंय तरी चीफ मिनिस्टर इंटरव्हीन जावन हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. बट आतां जे ऑक्टोबर 16 पावले आमी, बाय द टायम लॉटरी कम्स अप इट वील बिकम ऑक्टोबर 24. बाय द टायम सगळे फॉर्मेलिटी एनओसी मेळवले आनी तांकां पावल्यो ताजे उपरांत लॉटरी जातली. इट इज अगेन डिले. आदी हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसलें की एवरीथींग शूड बी रेडी बाय ऑक्टोबर 1 म्हणजे अलॉटमेंट जावपाक जाय. ती जावंक ना. खंय तरी म्हाका दिसता कोण तरी भितर इंटरफियर जाल्लो आहा खंयचो तरी ऑफिसर. तेजेर कारवाई जावपाक जाय. आमी पळयतले कोण ते. आय वील टॉक टू सीएम एंड ट्युरिजम मिनिस्टर अगेन. हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डुईंग दीस मॅस on the plan and on the demarcation of the shack area where the traditional fisherman area is there. overlap जाता तेजेर तेका धरपाकूच जाय. कित्याक तेणें पळोवंक ना थिंगा वचोन व्हडयो सगल्यो पळोवंक ना, जायी पळोवंक ना, रांपोण घालता ती पळोवंक ना. तांकां अशें खबर आसपाक जाय. जाल्यार तुमी कसले ऑफिसर थिंगासर काम करता. सो एवरीबडी इज अपसेट ऑन दीस. Not only the traditional shack owners, traditional fishermen are upset, coastal MLAs are upset. Everybody is waiting for the shacks to come on the beach because finally tourists who are coming internationally, they want to do sunbathing. They want to be on the beach for the whole day. Shacks are still not up. And it brings a very bad this. आणि फाटल्या दिसांनी तेणी कितें तरी एक रिपोर्ट्स हाडला येदो हाडलो की रिवरांनी कोलाय मेवला आनी कितें मेवला दिस इज ऑल नॉनसेन्स वॉट दे आर टॉकिंग. हे हांव एक सांगूंक सोदता की समबडी इज ट्रायंग टू पूट आवर गोवा ट्युरिजम डावन. लेट देम कम अँड टेक द सॅम्पल. आय ऑल्सो वॉन्ट टू सी वेर देर इज इकोलाय ऑन द कांदोली बीच, वेर देर इज इकोलाय ऑन कलंगूट बीच. आय ऑल्सो वॉन्ट टू सी. आमकांय पळोवपाक जाय रिपोर्ट कोणें केला पळय तो. गव्हर्मेंट ऑफिशलांनीच रिवर सालान जो तर हें सोडटा रॉस एवरेज सोडटा ती आमकां खंय एफेक्ट जाता हिंगा. वेर इट इज एफेक्टिंग अस. सो समबडी इज ट्रायंग टू डिफेम द ट्युरिजम ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. समबडी इज ट्रायंग टू स्टॉप आवर स्टमक. एवरीबडी इज डिपेंडिंग ऑन द ट्युरिजम. वेदर इट इज अ टॅक्सी ड्रायव्हर ऑर अ मोटरसायकल पायलट ऑर अ शॉप ऑर अ सुपर मार्केट. हे सगळे ट्युरिजमाक डिपेंड करता आनी आमीच ह्या ट्युरिजमाचेर खंय तरी वयता आनी फातर मारता. आनी हितून कोण ऑफिसर इनवॉल्ड आहा जो तर इफ दीस रिपोर्ट इज गॉन फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, आय वील सी हू इज इनवॉल्ड इन. कोणें हें केलां पळय तें, हो कसलो रिपोर्ट कोणें दिला पळय तो. ही कंटॅमिनेटेड जाल्यार ती कंटॅमिनेटेड. सी इज कंटॅमिनेटेड म्हणटा, बीच इज कंटॅमिनेटेड म्हणटा. कितें चल्लां हेंचें म्हाका कांयच समजना. हांवें सीएमाक सांगलां की बाबा हे वीच डायरेक्शन दे आर गोईंग. तेका जर तर कितें कोणाक प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेका सांग म्हटलें VRS घे म्हणून. वॉलंटियर रिटायरमेंट घेवन तेणें घरा वचपाक. पूण बीच कंटॅमिनेटेड आहा म्हणून कोण आतां सांग. ही इज स्कॅरिंग द ट्युरिस्ट फ्रॉम बेदींग फ्रॉम ऑन द बीच. जो तर इफ देर इज प्रेझन्स ऑफ इकोलाय इन द सी ऑन कांदोली बीच or Kalangut beach or even Anjuna Vagadar Shapora, then 100% any Indian tourist or any foreigner will get scared to bathe on the beach. What is going on? I really don't understand. What type of reports these people are sending? कसले म्हणून हे रिपोर्ट. and they are representing the government. हिंगा येवन व्हडली व्हडली भाशणां दितात ते कॉन्फरन्स हॉलान बसून. तांकां रावला हांव परवां मिटींग जालें काय विचारपाक बाबा हो रिपोर्ट कोणें दिला.
who is this person who has given this report? I also want to come and be present. You take the sample, bring in your laboratory. I will stay there only till you get the result. Ha, equalize sang maka. Michael Lobo, don't you think किती चाललंय? you are putting questions on your own No, government it is officials? not about ऑफिसर जे आहा हे आमचे नाव बदनाम करूंक सोदता. हो गुन्हो जो आहा हे हो गुन्हो आतां केला शेक ओनरांक त्रास करपाचो हे ऑफिसरांनी केला आनी कोणाचेर घालतात मागीर लास्टाक सीएमाचेर येता ह्या मिनिस्टराचेर येता त्या मिनिस्टराचेर येता पूण हेचेर फाटल्यान कोण आहा तो ते पळोवपाक जाय. खंय तरी वी आर गोईंग इन रॉंग डायरेक्शन. इट इज जस्ट नॉट that you will give your report and it is over. So E. coli's report, internationally it will go through the media. It is going in wrong direction. And I am totally upset as a coastal belt MLA. I am upset whoever has given that report. The presence of this is there in this river, that river. It's all. Michael Lobo, why the Rohan is silent on this, minister? No, he is not silent. He also expressed to the chief minister that this is wrong. What is happening is wrong. तुम्ही म्हटले ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल असं म्हणते ना कोण तो पावतलो परवा सीएमान मीटिंग मिनिस्टर त्याचे चेक धरून गायलो No, we will see that we will demand in writing. I will demand that this type of things whoever is trying to do and defame Goa should be brought to books. एक स्ट्रॉंग मेसेज असपाक जाय. जर कोण पोल्युशन करता तुम्ही स्टॉप करा तेका दोरा त्याचे सील करा. तुम्ही म्हणटा की हो बीच अनसेफ ह्या बिचारचे उदकान ही कोलाय आहा आनी कितें चल्लाय कोण नातलो असो त्या बिचार हू वील वॉन्ट टू डू सन बेदिंग ऑन दॅट बीच कितें इट इज कॉमन सेन्स see reports can be manipulated for reasons best known to them. कोणी सांगला तेका हो रिपोर्ट करून खंय तरी साल रिवरान कितें मेवलें ही कोलाय जाल्यार मेवला एक थिंगा रॉस एवरेज सोडटा थिंगा ट्रिटमेंट जायना सारको. हांव सांगता न्हू आमी क्लीन केलें साल रिवर देन आय वॉज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर. आमी पर्सनली गेले ओडे घेवन त्या रिवरान आमी पळयलां कशें ते पायप्स आहा ते थिंगा. तूं आमकां हिंगा दाखय एक पायप आमच्या रिवराक पायप दाखय कशें आहा म्हणून रॉस एवरेज कोणें सोडल्या म्हणून उदकाक कितें फकाणां चल्लें आहा. इट्स अ जोक. somebody is trying to create a joke and defame the tourism of the state of Goa. Defame people means defame all of us. We are stakeholders. We are the people who are जे कोण बिझनेसमॅन आहा ते आनी तेजे सगळे फॅमिलीज जे आहा ते जे लोक काम करतात ते सगळे ह्या धंद्याचेर आहा आनी तेजेर नांवान शोभय चालू आहा. म्हणजे आमकां बंद कर हिंगासरलो धंदो अशें म्हाका दिसता. तर तेजेर सीएमान चवकशी करपाकूच जाय. whoever is responsible for this type of statements or this type of reports, if they are authentically gone from the department, they should be brought to books. They should be punished. This is going way beyond what we are even thinking and imagining.